नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे भितर अशी एक व्यक्ती आसा जाणें सद्याक गोंयांत एक विक्रम केला. विक्रम म्हणजे कला अकादमीच्या बी ग्रुप तियात्र स्पर्धेक ताज्या हुंवार ह्या तियात्रान एक 27 प्रायजां घेतल्यात. तातूंतले 19 प्रायजां फर्स्ट प्रायजां. आमचे भितर आसात हुंवार ह्या तियात्राचे लेखक दिग्दर्शक आनी पयले प्रायज मेळपी मार्कोस बाब गोन्साल्वीस. मार्कोस, तुका येवकार आनी तुका तुजें अभिनंदन. कारण इतले म्हाका दिसता गोंयांक इतले मोठ्या संख्येन प्रायजां मेळपाचो हो पयलोच हे आसतलो. हो एखादी गोंयच्या तियात्र स्पर्धेंतलो एक इतिहासीक असो हे आसतलो. कितें हे तुजें कशें हे सगळे जाले कितले? तशें पळोवपाक गेल्यार खूब जाण अजून म्हणटात की कला अकादमींतल्या इतिहासांत भितर तियात्र स्पर्धेंतल्या इतले चड इनामां मेळपाक पयली खेप म्हणून. आनी आमकां एक वेगळो आनंद जाता, वेगळी खुशालकाय भोगता. कारण आमी जे फाटली कांय म्हयने कांय दीस जे हार्ड एफर्ट्स घातिल्ले, जे रिहर्सल्स करपाक आनी जो आमचो टायम हातून आमी घातिल्लो ताजें फळ आमकां ह्या बक्षिसांतल्यान ह्या इनामांतल्यान आमकां मेळ्ळां. आनी हाची आमकां चड खुशालकाय भोगता, खूब आनंद भोगता. हो तियात्र राय हांगच्या बारेबाट कल्चरल आनी सोशल एसोसिएशन हांणी सादर केल्लो. आनीक एकूणच जर हे पळयलें तूं फाटल्या वर्सा तुका ल्हान भुरग्याचें जे बाल तियात्र आशिल्लें तातूंत भितर फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. आतां हांगा फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. ताज्या पयलीं तुवें 3 हे आमचे सेगीत 3 खेपेक तुका चिल्ड्रन तियात्र फेस्टिवला भितर फर्स्ट प्रायज मेळिल्ली आसा. एकूणच हे संस्थेच्या आनी हे सगळे तियात्र चलता ताजें कितें? तशें पळोवपाक गेल्यार आमची संस्था चडशी कल्चरल सांस्कृतीक मळार वावर करता. फाटले कांय वर्सां आमी तियात्र माचयेर पावल दवरपाची येवजण आंखली. आनी तातूंत भितर आमचो एक उद्देश आसलो की जी भुरगीं आसात शाळेंत शिकतात ते भुरग्यांक तियात्रा कडेन लागीं हाडपा खातीर. आनी ह्या उद्देशान आमी सुरवातेक भुरग्यां खातीर बाल तियात्र दवरपाची सुरवात केली. फाटले 5 खेप आमी 5 वर्सां सेगीत भुरग्यां खातीर तियात्र बरयले. पयलीं 2 वर्सां आमी दुसऱ्या जाग्यार आयिल्ले. ते उपरांत फाटलीं 3 वर्सां आमी पयलो जागो मेळयलो. हाचो उद्देश एकूच आसलो की फकत आमचीच भुरगीं न्ही, क्रिस्तांव समाजांतलीच भुरगीं न्ही, पूण हिंदू समाजांतलीं भुरगीं आसात तिवूय तियात्रा कडेन लागीं येवची. आनी फाटल्या 5 वर्सांचो तो आमचो इतिहास काडून पळयलो तियात्राचो जाल्यार आमची 60 ते 70% जे आर्टिस्ट आसात भुरगे ते हिंदू कम्युनिटींतले आसात. आनी हे वरवीं जे हिंदू कम्युनिटी जी आसा तांचे पेरंट्स, तांचे रिलेटिव्स, तांची सोयरी दायरी ती तियात्रा कडेन लागीं येतात आनी तांचे कडल्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. भाशेक लागून कांय प्रॉब्लेम जायना हिंदू आर्टिस्ट? तसो व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावंक ना. कारण जे आर्टिस्ट आमकां मेळ्ळे भुरगे तांकां आमी सुरवातेक जे आमी प्रशिक्षण दिताले तेन्ना सुरवातेक कांय आडखळी येताले, कांय डिफिकल्टीज आयल्यो. बट ते उपरांत तांच्यांनी स्लो ते अटेम्प्ट केले आनी एफर्ट्स घातले आनी तातूंतल्यान तियात्राक जी भाशा वापरतात ते भाशे कडेन ती लागीं आयली. मार्कोस, हो तुजो हुंवार तियात्र हो सद्याक गाजता आनीक इतले प्रायजां मेळपाक सगळ्याचें लक्ष आतां ह्याच तियात्राचेर लागिल्लें आसा. एकूणच स्टोरी कितें प्लॉट कितें? तसो पळोवपाक गेल्यार आमच्या तियात्राचो जो मेन उद्देश आसा, मुखेल उद्देश आसा तो पर्यावरणा कडेन संबंदीत आसा. ओके. आनी पर्यावरण आनीक आमची समाजीक जीण हातूंत जो तालमेल आसा, जे पर्यावरणा कडेन आमची जीण धरलेली आसता ताचेर आटापलेलो आसा. आनी तातूंत भितर आमी पर्यावरणांतलो एक असो भाग घेतला जो हालींच्या काळांत खूब चर्चेंत आशिल्लो. उदकाचेर आदारीत, खास करून नदी आसा, न्हंय आसा, ते न्हंयचेर आदारीत हो टॉपीक घेतिल्लो आसा, हो विशय घेतिल्लो आसा. आनी ताचो आमी संबंद प्लॉट अशे तरेन तयार केलो की मनशाचेर, आमचे लोकजिणेचेर जो परिणाम जाता, बरो जावं वायट, जे परिणाम आसा ते परिणाम कितें जावपाक शकतात बरें आनी वायट, हाजेर आमी थोडो स्ट्रेस करपाचो आमचो उद्देश आसलो. आनी तुजे बाकीचे आर्टिस्ट आशिल्ले मागीर इतले प्रायजीस मेळ्ळ्यात, कशें तांकां ट्रेन कशें केलें, कितें आशिल्लें? तांकां ट्रेन करपाक खूब काळ गेलो आमकां. आमी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3 म्हयने चडूच रिहर्सल घेतिल्ली. इतलो काळ रिहर्सल चडशी कोण घेनात. बट आमी सुरवातेच्या काळांत फकत तांकां बेसीक शिकोवपाचो यत्न केलो. खास करून
जे कॅरेक्टर आसात तियात्रांतले कॅरेक्टर आनी प्लॉट आनी जी स्टोरी आसा ही तांकां पयलीं समजपाचो यत्न जालो. ते उपरांत आमी ल्हव करून डायलॉग्सां कडेन आयले, संवादा कडेन आयले, मागीर आमी डायरेक्शना कडेन आयले. जे वरवीं दर एका आर्टिस्टाक आपलो कॅरेक्टर कितें, स्टोरी कितें हो तांकां फील येवचो, तांकां फील मेळचो, हो आमचो एम आसलो. सो तातूंतल्यानूच आमी आर्टिस्टांक तें सोंपें जालें कॅरेक्टराक जस्टीस दिवपा खातीर. तूं गेलो तियात्राक भितर कातार हो एक सामको तुका म्हाका दिसता काताराचे एक 3 काय 4 कितले तुका हे मेळ्ळा. फर्स्ट प्रायज ड्युएटाक मेळ्ळा, मागीर कोरलाक मेळ्ळा. कितले कोण तुजे आर्टिस्ट आनी कशे हे आशिल्ले? ना आमची सिंगींग वाटे गायना वाटे पासून आमकां मॅक्झिमम प्रायज मेळ्ळात. आमकां मॅक्झिमम प्रायज मेळ्ळा. ऑलमोस्ट आसा कांतारा हातून सगळेच कॅटेगरी एक 2-3 कॅटेगरी सोडले जाल्यार अदरवायज सगळेच कॅटेगरीन आमकां पयले इनामां फावो जाल्यात. आनी हातूंत भितर आमचे चडशे आसात आर्टिस्ट आसात ते नवे कलाकार, ते गावपी आसात ते नवे कलाकार. कांय 3-4 कलाकार सोडले जाल्यार जे आमकां तियात्राक एक संतुलन दिवपा खातीर गरज आसली आनी मार्गदर्शन मेळपा खातीर गरज आसली. ते खातीर आमी बॅलन्स करपा खातीर थोडे घेतिल्ले. पूण ह्या आर्टिस्टांनी खूब एफर्ट घातलो. नवे भुरगे आसले तरी तांच्यांनी जस्टीस दिवपा खातीर कांताराक जी गरज आसली एक दोगडेच नांव सांगपाक शकता तूं दॅट इज सामकें तांगेलो परफॉर्मन्स सामको बऱ्या लेवलाचेर आशिल्लो. आमची सुरवातीक रिहर्सल धरून तियात्राचे परफॉर्मन्स जाय मेरेन एक सॉंग एक कांतार आमचे सारके चर्चेन जातले. आनी जे कांतारा कडेन परीक्षक जावं कोणी ऑडियन्स सामको पॉझिटीव नदरेन पळयतालो आनी ते म्हणल्यार आमचें एक डुएट आसलें. शेपाय आनी नाती हांचे मदले जे संबंद आसात तांचे खातीर आसले. तातूंत जुजिया मास्करेन्स आनी एनली बार्बोजा हांच्यांनी तें डुएट गायिल्लें. आनी डुएट रिहर्सल मारतना तो दीस धरून परफॉर्मन्स मेरेन फायनल परफॉर्मन्स मेरेन खूबच घातले सारके. ते लोकांच्या मनांत इतलें बसून आसलें की तियात्राचो रिजल्ट जावचे पयलीं लेगीत परीक्षकूच म्हणटाले एक कांताराक बक्षीस मेळ्ळे शिवाय हे कांतारा फाटीं पडपाचें. तूं म्हाका दिसता एनलीक तुज्या चिल्ड्रन जे फाटले ते पयले आयले तातूंतय म्हाका दिसता ताका डुएटाक आनी कोरालाक मेळ्ळें. फाटले भुरग्यांच्या तियात्रांतूय ताका पयलें इनाम फावो जाल्लें. एकूण आतां तुवें भुरग्याचें हें काडलां म्हूण विचारता तुका. आतां अशें म्हणटात की आमगेले ट्रेडिशनल जे तियात्र जावं नाटकां जावं नवी जी पिळी आसा ती हाजे कडेन येना असो एक हें आसा. आनी तूं म्हणटा तुगेले सगळे नवे भुरगे येतात. हें अशें कशें? ना पयलीं म्हणटा खरें अशी स्थिती आसा काय म्हण नवी भुरगीं येनात अशी स्थिती आसा? तातूंत कांय गजाली आसाच्यो. नवी भुरगीं येनात तियात्र पळोवपा खातीर नवी भुरगीं येनात. नवे जनरेशन जें आसा आयचो युग आसा तियात्र पळोवपा खातीर खूब फाटीं आसा. पूण तियात्रांत भुमिका करपा खातीर जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा संदी मेळटात त्या वेळार खुबशे नवे कलाकार नवी भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं विद्यार्थी स्कुलाची भुरगीं मुखार आयली दिश्टी पडटा. तांच्या पेरंट्सां कडल्यानूय ती उमेद दिश्टी पडटा. बट फर्क इतलोच आसा की जे भुरगे मुखार येतात आनी तियात्र पळोवपा खातीर जो ऑडियन्स जाय आसता नवे जनरेशनांत त्या गटांतलो तो खूब कमी आसा. पूण हाजे खातीर कितें करपाक तियात्र चेंज जावपाक जाय फॉर्मेट थोडे बदलपाक जाय लोकांक एट्रॅक्ट करता जाल्यार? तशी गरज ना अशें म्हाका दिसता. पूण जेन्ना नवो भुरगो जेन्ना माचयेर येता तेन्ना ताजे भोंवती जो समाज आसता ताजे पेरंट्स धरून ताजे फ्रेंड्स तांचे रिलेटीव सोयरी जाले तांच्यांनी ह्या तियात्रा खातीर वेगवेगळी उमेद दाखोवपाक जाय. जेन्ना आपलो भुरगो तुजी माचयेर येता तेन्ना त्या विशीं प्रचार जावपाक जाय. सो जे वरवीं ऑटोमॅटिकली लोक तियात्रा कडेन भुरग्यांक पळोवपा खातीर तियात्रा कडेन लागीं येवपाक. तूं कसो तियात्रा कडेन आयलो? हांव तियात्रा कडेन येवपाचें तशें व्हडलें खास अशें कारण कांय ना. सुरवातेच्या काळान पयलीं आमी एकांकी स्पर्धांनी भाग घेतालो. खूब वर्सां हांवें एकांकी स्पर्धेन भाग घेतला. खूब वर्सां भरपूर. आनीक त्या वेळार खुबशीं इनामांय आमकां मेळटाले. पूण अचानक जेन्ना एकांकी स्पर्धा गोंयांत जावपाच्यो बंद जाल्यो ताका खूब वेगळीं कारणांय आसात. तेन्ना माचे कडेन म्हजो तितलो संबंद नाशिल्लो. बट हालींच्या काळांत जेन्ना भुरग्यांची तियात्र स्पर्धा सुरू जाली आनी तियात्र अकादमी गोंय हांचे वतीन ती तियात्र स्पर्धा घडोवन हाडटाले तेन्ना म्हाका तो मातसो इंट्रस्ट लागलो आनी हांवें तातूंतल्यान मागीर परत तियात्रांत माचयेर हाडपा खातीर तियात्र बरोवपाची उमेद दाखयली. पयलो खंयचो तियात्र बरोवपाचो? तूं बरोवपाचेर कसो पावलो काय म्हणून? तियात्र बरोवपाचेर तूं एक्टींग करतालो, तियात्र बरोवपाचेर कसो पावलो? तातूंतल्यानच मुखार पावलो. एकांकी बरयतालो तीच उमेद आसली. सो तियात्र बरोवपा खातीर एक एटेम्प्ट करुया ह्या उद्देशान हांवें तियात्र बरोवपाक सुरवात केली. आनी मागीर पयलो जो तियात्र बरयलो तो भुरग्याक तो एक आसलो सुर्या जो म्हणजे गोमंतक विद्यानिकेतन ताचो पयलो प्रयोग जाल्लो. आनी त्या तियात्रांतल्यान म्हाका जी मागीर प्रोत्साहन मेळ्ळें, उमेद मेळ्ळी, उर्बा मेळ्ळी
तातूंतल्यान मागीर मुखार फुडल्या तियात्र बरोवपाक सुरवात केली. मार्कस, आतां हे सगळें जर पळयलें, तूं म्हणटा तशें की लोक तियात्रा कडेन येवपाक मातशे उणे जाल्ले आहात आनीक हो फायनान्शियली हो एक चिंतेचो विशय. असले हातूंत भितर, असले परिस्थिती भितर गव्हर्मेंटान कितें ह्या तियात्रा खातीर करपाक जाय अशें दिसता तुका? करपाक जाय ना न्ही. तशी गव्हर्मेंटाच्यो सरकाराच्यो कांय येवजणी आसात, बट जे प्रमाणान जे येवजणी तियात्रा मेरेन पावपाक जाय तो नेट मातसो कमी दिश्टी पडटा. हो तर नेट आनी मातसो दाखयलो आनी तियात्रांक जे इनसेक्युरिटी फील जाता तियात्रीक तांकां तर ते कॉन्फिडंट बिल्डअप केलें की ना सरकार तुमच्या फाटल्यान आसा, जाल्यार परत एकदां खुबशे नवे दिग्दर्शक मुखार येवपाक शकतात. सद्याक गोंयच्या तियात्राचो प्रॉब्लेम सगळ्याक व्हडलो म्हणटा ताका थिएटर्स नात. एक जर मडगांवचें रवींद्र भवन सोडलें जाल्यार पणजेचे आतांच सुरू जाल्लें दिसता म्हाका ते आमचे कला अकादेमी. म्हापशाय आसा ते तितले सामके खास अशें न्ही. आनी पयलीं जशें गांवांनी जशें तियात्र जाताले तशेंय आतां जावपाचें उणें जाल्यात. सो हाजे खातीर कितें करपाक जाय दिसता तुका? ना, म्हज्या मता प्रमाणे तियात्र फ्रटर्निटी भितर जितले लोक कलाकार भाग घेतात, खास करून ह्या तियात्राचेरच आपले पोट भरपी खुबशे कलाकार आसात, हजारांनी कलाकार आसात जे फकत तियात्र करून आपले पोट भरतात. सो हे नदरेन डेडिकेटली तियात्रा खातीर ऑडिटोरियम आसचो, एक सभाघर आसचें जंय तांकां सभाघर ना म्हणून प्रयोग ना करपाची पाळी येवची न्ही हाचेर मातशें लक्ष जावपाक जाय. कारण सद्याचे परिस्थिती भितर मडगांवचें रवींद्र भवन सोडलें जाल्यार जंय परिक्षकांक ऑडियन्साक पूल करपा खातीर दुसरें खंयच ऑडिटोरियम ना. पणजे हालींच्या काळांत सुरवात जाल्या, बट थंय कमर्शियल तियात्रा खातीर कला अकादेमी अजून बंद जाला. थंय तितलो ऑडियन्स जाय तितलो ऑडियन्स मेळना. सर्टन तियात्रिस्टां खातीरच तो मेळटा. सो हे खातीर एक डेडिकेटेड सभाघर तर मेळ्ळें, हॉल मेळ्ळें जाल्यार ही समस्या हो प्रश्न मेकळो जावं. सो हे आमी आतां कार्निवाल येवपाचो आसा त्या समयाचेर ही आमची मुलाखत जाता. तूं गोमंतक टीव्हीच्या तुका आयलो, तुवें तुजी सगळी हें म्हणली. मेन म्हणटा तुवें सगळ्याकाय मेन सांगलें की नवे भुरग्याक, नवे पिळगेक आपूण ह्या तियात्रा कडेन हाडपा खातीर हें काम हातांत घेतिल्लें आसा. तुज्या कामाक तुका टोटल सुयोग मेळूं अशें आमी मागतात. तूं आयलो, तुका देव बरें करूं आनी तुका अशी यश आनीकय फुडें मेळत रावूं आनी आमकां तुजे कडेन आनीकय इंटरव्यू घेवपाचो आमचे कडेन संदी मेळूं. इतलेंच म्हणटा आनी तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.